मेजर तुझे काउन्सिलर्स सिनियर ते आयज भायर पडलेले आसा जे तेजेर कितें सोल्युशन काडपाची तयारी केल्या? कितें आसता आतां सुप्रीम कोर्टान जी ऑर्डर दिल्या, द गव्हर्मेंट हॅज डिपार्टमेंट हॅज लिव्ड अप टू इट अँड गिवन द रेजर्वेशन. कितें आसता, वी हॅव टू ऑलवेज बी रेडी फॉर सच कायंड ऑफ इव्हेंट. टुडे everybody knows politics is a dynamic subject. आमकांय खबर आसा की things like this are always bound to happen and we have to be ready for it as always. खंय आमकां हितून कळपाक येता की कितें जावंक शकता केन्नाय जावंक शकता. So we are currently preparing. We have internally through the party we are doing our exercises. Within this weekend we will take each and every booth member and वॉर्डांचे प्रमुख लोक आसा into confidence and decide what is to be done in the future. सो आमचो एक्सरसाइज जो आसा तो चालूच आसा. तसोच आमकां एक बरो चान्स गावलो वेर म्हाजे लॉंग टर्म म्हटल्यार एक फाटले वरसभर हांव एक ट्राय करतालो टू डू द इंटरनल रोड्स हॉट मिक्सिंग थ्रू म्हापसा म्युनिसिपल काउन्सिल तेंचे फंड्स आसा तेजे थ्रू करूंक सोदतालो. पूण काय पॅन्डेमीक लागले, मागीर परत डिसेंबर मेरेन आमचे बॅन काडले उपरांत ती फायल हांव प्रोसेस करतालो. मदींच इलेक्शन्स डिक्लेअर जाले, रेजर्वेशन डिक्लेअर जाले, सो खंय तरी उरलेले ते. सो आय एम हॅपी टू से दॅट कालूच ती फायल क्लियर जाल्या. सो आयज म्हाका दिसता वर्क ऑर्डर गावतली आनी फाल्यां मेरेन आमी काम सुरू करूंक शकता. सो इट इज अ गुड थिंग टू हॅव ऑल दीज वर्क्स डन प्रायर टू मॉन्सून. मोर इम्पॉर्टंट दॅन द इलेक्शन इज म्हाका पावसा पयलीं ती कामां जावंक जाय, कारण ते रस्ते जे आसात थोड्या जाग्यांनी ते सारकेच पिड्यार जाल्ले आसा. सो इट हॅज गिवन मी एन ऑपॉर्च्युनिटी. आय डोंट लूक ॲट इट एज अ बॅड थिंग की परत आमचे पोस्टपोन जाले. तितून आमकां काम करपाकूय एक बरो चान्स पडलो, कारण परत पावस गेलो उपरांत मागीर परत विधानसभेचें इलेक्शन परत लागतलें, सो परत कोड लागूंक शकता. सो आय लूक ॲट इट इन अ पॉझिटिव्ह वे. जशे कॅन्डिडेट्स आमचे डिक्लेअर जातले, आय एम ऑल्सो कॉन्फिडंट दॅट वी विल ट्राय टू विन मॅक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स. तशेंच आमी सगळ्यांनी पळयलेलें आसा की गोंयभर वातावरण कशें आसा तें. एवरीथींग इज गोईंग गुड in favor of the current ruling government. So I have no doubt about Mapsa being one of the strongest constituencies for the BJP. For the people of Mapsa are always united and work towards ensuring that last time 2015 सुद्धा 20तले 16 कॅन्डिडेट आमकां लोकांनी निवडून हाडून दिलेले आसा. So I have no doubt and I have very high expectations of my constituency, of the people of Mapsa, that they will elect a good councillors and ensure that our panel comes in majority. वन मोर थिंग, आनी कॉन्फ्लिक्ट चालू आहा तुमचे काउन्सिलर, सिनियर जे काउन्सिलर आहा ते दुसऱ्या वॉर्डांनी शिफ्ट जावपाक सोदतात. सो तितून भितून खुबशे सध्या कॉन्फ्लिक्ट चालू आसा. देर हॅज बीन इन सम एरियाज आय एम गेटिंग फीडबॅक. कितें आसता, देर आर सम पीपल दॅट फील दॅट ते मनीस आमकां जायत म्हणून. सो तेंच्यांनी खंय वचून खंय तरी कंटेस्ट करचें म्हण तेंचे लोकांचे मनान आसा. थोडी कार्यकर्त्याची कितें आसता, थोडे काउन्सिलर आसा ते सिनियर आसा, तेंकां दे हॅव दॅट एबिलिटी टू कंटेस्ट इन एनी वॉर्ड ओर द नेबरिंग वॉर्ड. सो ओवर द इयर्स डिलिमिटेशन जालेले आसा. सो थंय सुद्दां जो वॉर्ड तेका पयलीं लागतालो तितून तेजें बरेपण आसा, तितून तेजे वोटर आसा आदले. सो थंय तेंकां एक ते लोक म्हणटा की बाबा आमकां न्यू फेस दिवचे शिवाय तुमी रावात जाल्यार एक बरें जातलें. सो देर इज सम कॉन्फ्लिक्ट. सो फाटले 2 दीस पयलीं आमी एक सभा घेतली विथ ऑल द बूथ मेंबर्स. तितून आमी एक थारायलें की आमी बरे भशेन बसया, वॉर्ड वायज बसया आनी कितें तें आमी सॉर्ट आउट करया आनी एक वाट काडया म्हणून, टू अवॉइड सच कॉन्फ्लिक्ट वेर candidates are declaring themselves as candidates in certain wards. So until we declare the official panel, I will not be declaring any individual candidate in the ward. So when you expected the work on Ravindra Bhavan and Ravindra Bhavan is held up because of some technical issues. CM yesterday in the budget also has mentioned that we will figure out a way. कित्याक तो propose केल्लो तो it is in the downtown scheme, which is again in court. So it is because of that it is held up. परत बस स्टँडाचे काम फुल स्विंग चालू आसा. I have asked the CM to ensure that we can do the Tar River Bridge work as soon as possible, because it is a very important landmark where people are facing a lot of difficulty, especially ward number 20. थंय सांजी गर्दी जाता आनी थंय लोकांक खूब इनकन्विनियन्स. लोकांक म्हटल्यार म्हापशेकारांकूय त्रास जाता आनी जे नेबरिंग वॉर्ड मयड्याचे हालदोनचे बसतडचे लोकांकूय त्रास जाता. सो दॅट इज अ मेजर थिंग दॅट आय वॉन्ट टू ensure that I can do prior to the elections getting declared. कारण
rather than promising the world to the people of Mapsa, I want to ensure that we can do work that can be achieved in the next 8 to 10 months. Okay.